काणी ಕೂಕುರ आणि दुवाळे बोरयणार केविन डिमेल्लो कारकोळ. सादर करता रनिटा पायस कारकोळ ओमान. ओहो, तर गजाल शिनेंगी सुनू गुरवार वयल्यान दुवाळे. आहा आहा हा हा. सुरविलीं दोन उतरां. आत्मीय वाचक महाशयांक अनंत प्रणाम करून परवानगी घेवन ಕೂಕುರ आणि दुवाळे कथा प्रसंग सुरवात करच्याक अवकाश करून दिजे म्हूण विनंती. काणयेचें शिरो नांव पळोवन तुमचे मतींत सडन जावन घुसपड उदल्या तें नेगारूंक जायना. ಕೂಕುರ म्हळ्यार पुल्लिंग आनी दुवाळे म्हळ्यार नपुंसकलिंग. नपुंसकलिंग तरी दुवाळे स्त्रियांक संबंध जाल्ली संगत जाल्ल्यान स्त्रीलिंगच म्हूण चिंत्या. तर गर्भाशय आसूंक 7 दीस नातल्या ಕೂಕುರकी गर्भेस्त स्त्रियांच्या दुवाळ्यांकी येताना संबंध वय्या म्हणून तुमी विचारूंक पुरो. संबंध जरूर आसा. एकामेका संबंध ना तर कथा प्रसंगांत उपगोण जायत, निरस जायत. देखून अखेर पर्यंत काणयेन स्वारस्य उरोवन तुमकां निराशा जायनातले बरी सत्राय घेतल्या. सुरवात करच्या पयलें कथा प्रसंग सोलोवन ह्या घडोवन आसच्या फालाण्या लोकेशना विशयांत विवर दिवचो जोगतो. कित्याक म्हळ्यार तवळ काणयेच्या इराद्याचें स्पश्ट चित्रण ग्रहीत करूंक तुमकां सली जातलें. एका काळा थावन ब्रह्मांडाच्या नखेत्रा भोंवती भूमी नांवाचें ग्रह गिरगिटली गुवात आसलें. तांतूं भरत चक्रवर्तीन राजवट चलयल्लो भरतखंडी आसलो. ह्या खंडाक भारत, इंडिया, हिंदुस्तान नामी आपयतात. इंडियाच्या दक्षिण दिक्कार कर्नाटक म्हणलें राज्य आसलें. प्रस्तुत ह्या राज्या भितर परशुरामाचे कुडाराचे माराक उद्भव जाल्लो जिल्लोय आसा. ह्या जिल्ल्याक अविभजीत दक्षिण कन्नडा जिल्लो म्हूण आपयतात. आसो, तें आतां वेळा काळा विशीं सांगचें तर द्वापर, त्रेतायुगा इत्यादी युग सर संपून कलियुगाच्या उत्तरार्धाच्या अंत्यसो काळ तो. कंप्युटर, IT, इंटरनेट काळ म्हणून तथाकथीत जाणारी सांगतात. परशुरामाची सृष्टी हो गांवूच आधुनीक जाल्यारी थंयसर हळ्ळ्यो, ग्रामां, कुग्रामां कांय बरगल ना. धनी, वोकल, ब्राह्मण, शूद्र, शिकपी, अशिकपी, बुद्धवंत, अमायक अशें तराबस्त अंतर आजुनी आसा. भेदभावी आसा. मोगाळ वाचप्या इतल्यांच पुरो विवरण. हेर विवर, दृश्यां तुमी कल्पीत करूंक शकतात. असलेक हळ्ळेन घडची ही काणी फुडें कसलेंच ब्रेक के बाद नासतना वळटली. आनी ते वाचक महाशयने ದಯವಿಟ್ಟು ಓದುವನಂತವನಾಗು. ಬಲ್ಲಿರೇ ನಯ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ. पूर्वार्थ. ಕೂಕುರ नांवाच्या नरप्राणीक हर्षेंच्या प्रिन्स फांता फारा जाग जाली. उठलेंच मांद्री कळून गुडसुलातावन भायर येवन रिवाजे प्रमाणे पुनकेदारू कमुळांत वचून गणेश बिडी ओडी लागलो. कितलें ओडल्यारी फुंकल्यारी दुवर येवंकूच तायकना मू. येवच्यो तरी कशें भितर दुमटी आसल्यार न्हे. बोडकी रां खंयची हात बोटां रूख जावन वचो म्हणून मनांतच विडीबांच्या आख्या स्त्री जनांगाक हेटून थू कर्ण धाकल उडयत साळीच्या कांट्या पर्यसचे केस खाड खोरपी लागलो. तवळ आंगणांत आशिल्लें पेनी कोलगें येवन हाच्या पांया मेळा बसलें. दिव्याची परब उतरोवन 4 म्हयन्याचो अखेर जावन 2 म्हयन्याची सुरवात जाल्ल्यान हिम थंड सुरू जाल्लें. फांताचें थंड वारें उक्ते कुडीक कांतयतलें तरी ಕೂಕುರक ताचें गण्य नासतलें. दर्बे खाड कोरपित्त कसल्या गहन आलोचनेर पडल्या ताच्या तोंडार ना समाधान दशेंच खंत निशेताली.
कुकुराच्या मुस्कुरांत खंत तें कशें साध्य पातयेवंक कश्ट कित्याक म्हळ्यार दशक न्हू कुकुराच्या तोंडार खंत देखुलो मनीस आख्खे हाडलें तसं ना म्हणयत. हो दीस लेखाक धरल्यार कुकुराचे खंतीक आज एक बर्ती हप्त्याची प्राय जाली. 2 हप्ते हातीची गजाल. सून गंगून एका सणे वोंकूंक सुरू केलें. फांत्यार सवाळचे बज्जेच्या माटवा मुळांत आक आक करन वोंकून आशिल्लें सुनेक पळोवन पुनके रुका मुळा बसून आशिल्लो कुकुरा आकांतान धांवन आयिल्लो. च्या करीत आशिल्लें बिरकूय त्या फटाफट धांवन आयिल्लें. लागीं आयिल्लेंच सुनेचें माथें पुसित बिरकू आमरिक्के हांसत उपरांत कुसू कुसू करून हांसूंक लागलें. पूण कुकुराक मात्र ह्या हास्याचो विस्तेर समजलो ना. ले सुनेक पींत खुदळ्ळा जायजे इल्लें भिंडी उदक दिवन सोड. कुकुरान बायलेक आमोलीक सहा दिली. भिंडी उदक तुज्या आनी तुज्या पुताच्या पिंडाक सोडिजे. पींत गिंत कांय ना. दुवाळे सुरू जाल्यात. बिरकून घोवाची सलहा पुस्क गेली. भिंडी उदक आमच्या पिंडाच्या बदलाक तुज्या बापय बोगराच्या पिंडाक सोडल्यार जायना गी. विसार या म्हूण चिंतल्यार कुकुराक धैर पावलें ना. मात्ती पुडो. ओहो तर गजाल अशी न्ही गी. सून गुरवार वयल्यान दुवाळें. आ हा 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 हा. वोंकून हादा जाल्ले सुनेक हात धरन बायल गुडसला भितर आपणून गेलें. आतां कुकुराची दिश्ट सवकास जालांत आशिल्ल्या पिसोळ्याचेर गेली. पुत्र महाशया जावन असो चिंकरा नेणाऱ्या परी नटन करीत आंब्या कोल्यांत दांत घासतालो. सावियो ताब्बा व्हड बेकण्णोजी. ह्या बिकनासी पुताक बिरकूच्या गर्भांत आसा करूंक 3 वर्सां आपूण उरडल्लो. पूण ह्या वाडपोसीन 8 म्हयन्यांनींचो सेट्टींग केलां. जाविये ताब्बा आपूण आजो जावच्या संभ्रम सवें आपणाची महान वंशावळ मुखारून वेची खात्र जाल्लेंच कुकुरा भितरल्या भितरच अभिमानान फुगलो. गुरवारले म्हणल्या उपरांत थोडे विपरीत आशा आसतात. तें सहजच सुनेन चिंचेची आशा उसारली. पुनके रुकार सोडोवन कुकुरान सुखुद्द फांटो हालयलो. सुनेन आवाळे विसारले. कोणाच्या गी पाडीक वचून आवाळे रूख सोदून काडन आवाळे हाडिल्ले. पेरां विसारलीं हाण दिलीं. तोरां विसारलीं तीं हाण दिलीं. मैल्य पयशिलीं. सुनेन मांस विसारलें. घांत घालन पुंडदा केंकाण धरन आपूण आदर्श माव म्हणून कुकुरान रुजू केल्लें. बैताड बिजावन लुवोन सोडिल्ल्या गुत्ताच्या बैलगाद्यांत बशिल्ल्या कोवड्यांक पारव्यांक मारून हाडिल्लें. आखरेक केम्मणगुंडी पुल्ल बायेका लागीं विसारन एक कटी दुकरा मांस कोपलाच्या महम्मद साहिबाचे बिवी खैरुन्निसा बीन पोटली बांदून दिल्ले हड्डी गोशी हाण वाडलें. सोडतीच्या कोंब्या काटाक बांदिजे म्हूण पोसयल्या केंपुरियाची गोमटी गुरवारल्याची आशा बागोवच्या एक मात इराद्या खातीर दाक्षिण नासतना कुकुरान चिड्डिल्ली. पूण सगळें व्यर्थ. सून गंगून हें खंयचेंय मांस खावचें सोड साकून सुमेत पळयलें ना. सुनेन मांसाचें नुस्तें विसारलें खरें. पूण वचून वचून विसारिल्लें मांस नुस्तें तरी कसलें. वय रान दुकराचें नुस्तेंच विसारून सोडिल्लें. आनी हें रान दुकराचें मांसच कुकुराचे खंतीक कारण जाल्लें. थोड्या म्हयन्या पयलें जाल्लें तर कुंडल्यान कित्या व्हडल्या कडायेंत रांदून खावी येते आशिल्लें. पूण केन्ना ते नक्सलायट जातीचे ह्या जिल्ल्याच्या रानां भितर घुसले गी थंय सुरू जाल्ले लफडे. हे रान्नी तरी पोंतणीच्या हडल्यांनी घरा भितर घुसून ह्या बंदूकधारी नक्सलायटांनी गलाटो उठयल्लो. कुकुर सवें हाडलेसो हर एकलो भितरल्या भितर आकांतान भरिल्लो. कोणी रानां कुशीन वेचें धैर घेतलें ना. वयल्यान सरकारान ह्या नक्सलायटांक धरूंक व्हड पुलीस गवची सुनामे हाडली आनी ही गवजी व्हड व्हड बंदूक घेवन रानान सोदना करताली. ही गवजी येवच्या आदीं 15 दिसा एक फावटी कुकुरा कोणाक ना कोणाक सांगाता घेवन
शिकारी मारूंकू शिकारी आंबडूंकू रानां वेतालो. म्हयन्या एक पावटी पुणी रानदुकराचें मांस गॅरंटी जावन बिरकू करतलें. पूण ही पुलीस गवजी आयिल्लेंच शिकाऱ्याक वेच्चे सोडा रानांतले दुकोरूच ना पयन जाल्ले. पोलिसांच्या ह्या नक्सलेटांच्या गुळ्याक बली जावचो संभव आसल्यान कोण एकलो पूत सयत स्वप्नांत ती शिकाऱ्याक वेच्चे धैर्य घेनातले कुकुराच्या खंतीक दडतो कारण जाल्लो. ह्याच वेळार इलेक्शनाची अधिकृत घोशणी जाल्लें. त्या फटाफट हळ्ळेन ती राजकीय चटवटिक्यो जोरान सुरू जाल्ल्यो. गुत्ताच्या घरचे सौख्यंत गुप्त राजकीय सभा चल्ल्यो. गुत्ताचो यजमान तशेंच हळ्ळेचो अधिकृत मुखंड मर्तप्पा शेट्टीन पार्टी बदल्ली. वेगळेच पार्टेचो अधिकृत उमेदवार जावन आपलो कुतंत्री बुद्धी दाखयल्लो ताणें. शहरांत हांव बावटे बी जायत खादी नेसिल्ल्यांची तोपी दवरल्यांची दाड पडली. कसलो रापटा तांचो. ताळो फुटता पर्यंत सभेनी भाशणां बीक दिलीं. खुद्द मारां खोरगारांच्या खोमट्यांक घेवन वोट विसाच्या तांचे नम्रताये फाटलो मिस्तेर कुकुराचो हर एकल्याक ताच्या जातीच्यांक आजून सुचतालो ना. तें खरोखर सत जावन आसा. रान दुकोरू आनी ताचें मांस सोडून कुकुराच्या मेंदवांत हेर कितेंच रिगूंक तयार नासलें. हेवशिल्ल्यान गुरवारलें गांगू कोण सोदन बसयलें. मौन जाल्लें. सगळो दीस मानसीक अस्वस्था भरी कुरवोन बसयलें. बिजोडें जाल्लें. बोलची जाल्लें. त्या पंडिता लागीं जावन हाडिल्ल्या वखदा वरवीं कांय बरेंपण जालें ना. बगलेक आ ऊ आओ डिग्री नासले तरी एक्सपर्ट वैजीण कुसक्कान फैसल दिल्लें. गुरवारल्याक आशा विशेष जाल्या. ती आशा बागयजेस. दुसरो उपाय ना. जर आशा बागली ना तर भेस जायत. घरबांतल्या भुरग्याक ऊण येत. गुरवारल्याकी कांय फारामच घडात. हें आयकून कुकुराची खंत तिदोडी जाल्ली. आपले वंशस्य निर्नाम जावचो अपाय उदेला. खंय तरी करीचें. पूण करचें तरी कितें? रानाक वेचें. त्या धळदिरांत हांव रानदुकराची शेण सावळी हाडल्याच्या सुत्तरान ना. एखाद्या वेळा कोणाकपणी परातून शिकारेक रानाक गेल्यार रानदुकरा बदलाक आपणाचे मोडे हाडिचे पडत. सुग्गी गद्याचें भात लिवल्या बरी ते आपणाचे गोमटी लिवतीत. आपूण इतले खंतीर आसा पूण ह्या धारवेसी पुताक कांय तरी खंत आसा. खंत करूंक पुरसत तरी खंय आसा ताका. पोट करूंक मात पुरसत आशिल्ली पट्टिंगाक. उटिल्ल्या फरा इलेक्शनाच्या मनशे सांगाता जय जयकार घालून वता हाडवेकांचो. तेवशिल्ल्यान बायलेचो आबातार कांय सांगचो न्ही. व्हय बिरकू घोव आनी ताच्या पुताचेर भिरांक खल रितीन कुबाळिल्लें. वेळ काळ पळयनासतना निरंतर गाळी शिरावती लागलें. पूण सुनेचो गर्भ सांबाळन भलायकी बरीत नात या नातू फावो केल्यार 2 रुपये 4 आण्याच्या लेकार गारडीच्या पंजुर्लीक तशेंच मुगेरा कळाच्या जुमोदीक फारीक करतली म्हणून वांगोण करून मात विसरूंक नातलें. बिरकून उटिल्लेंच रान्नी उजो पेटयल्लो. सुनांनी की उठोवंक नातलें. पाप न्हिदोन दी गुरवारलें. कित्याक म्हूण तेंच नेणा. आजकाल सुनेचेर मोग हुस्को दोडतो जावन परिमीत जाला. पूण कितें करचें? फुडल्या दिसांनी आपूण आजी जातली म्हणलो संतोश संभ्रम ह्या गुरवारल्याचे आशे वरवीं आनी त्या वरवीं उपजाल्ल्या समस्ये वरवीं पिगळोन गेल्लो. कसलें विचित्र आबा हें. हे दोळपर्यंत तशें जावंक नातलें. नक्सलायटकी न्ही हे दोळकय मरोंक गेल्ले काय? न्ही तरी गांवांत बरें कन्न काम करन गोळण खावचें सोडन ह्या आट्टांग रानांत कित्याक माती खावंक गायल्यात की पिया वर्सी खंयचे? बिरकू मोतींतच गाळी येटी लागलें. दूद घालीन येतली कण्णा च्या भूंय दवरन बिरकू आतां आंगणाक आयलें. घोव म्हळी मनजात सदांच्या परी तिचे कमळान बसून कुडको बिडी ओडटाली. बगलेक गाब आशिल्ल्या पेनी कोलग्याक बसोवन घोव ताच्या माथ्याक बसतालो. परत्यान गाब जालां राखंचें. ह्या फावटी पिला सांगाता तुकाय न्हय वळयता गिना पळय भोव सुडी.
बिरकून ताळो काडतना आयच्या दिसाच्या गाळींक चालन सुरू जाल्लें. बिरकू सारोण घेवन आंगण झडतना कुकुरा दिड्क करून उठून रांदच्या कुडाक रिगलो. खतखतची कण्णाच्या लोट्याक वतून पाच्या पाच्या कन्न साका लागलो. आंगण जाण भितर आयिल्लें बिरकू आतां कुबाळ्ळें. हप्तो जालो तुमकां दोगांकी सांगून, तरी एक पोटली मांस खींच तावनपणी हाडूंक जालें ना. कासाक प्रेजन नातले, बियो नातले पाडे तुमी. थू हिजडे खंयचे. हांव बियो नातलो हिजडो तर तूं कोणा सांगता आमी रावन गाब जाल्लें. सट्टकन विसरया म्हूण बगलें तरी देर पावलें ना कुकुराक. आळे कांय तरी विरावारी कर. सुनेच्या पोटाक कांय तरी चड उणें जाल्यार हांव वोगेंच बसची ना. हाण. बिरकू सारोन भिजोन भिजोन रगान भुसू भुसू करीत धणझडी लागलें. पट्टींग पूतच हुशार. च्या पियनासतनाच जय जयकार घालच्याक वसून जाला. आपणान च्यायेचे आशेक लागून गाळी आयकजे. आनी हांगा रावल्यार ह्या पिरकी बोकुराच्या दुवेच्या तोंडांत वांस ना. हें सुस्ताल्लेंच गुडसुलातावन भायर आयिल्लो कुकुरा घडये भितर थोडा मेळ उतरून बिरकूच्या फळान दिश्टे तावन नापयनच जालो. गुत्तासो कंबळा गादो उतरून शेष पुजारीच्या बाकेऱ्याच्या कट्टापुणींतल्यान मेटाकडीत सिरिधरा भट्टाच्या तोटा देगेरचे पांय वांटेन सरासरासलत अकरेक कुकुराचे येणें चंद्रूच्या गडांगाक जाताना उस्मान बॅरी आनी इनासा परबूची पुणा येदुळूस गडांग मुखार मातये काट्यार प्रतिश्ठापीत जाल्लीं. हे दोगी कुकुरा कस राखतले. हो येनासतना दोगी सकाळींची पिरी काडिनात. पूण हें कांय न्ही. कुकुरा उस्मान इनासा म्हळ्यार हळ्ळेचे अमर अकबर आंतोनी म्हणून जनजनीत. तशेंच हांचे दोस्तिकी बरी प्रख्याती आसा. पिडक घालचीं सांगात आस. स्कूल जावं दी, पोपोळो नार्ल काडचे जावं दी, कोला नेमा कोरदटाक वचे जावं दी, सांगात आस. कसलींय असाध्य काम जावं दी, अर्थात एक्स्ट्रा स्पेशल काम जावं दी, ह्या त्रिमुर्तींक सांगल्यार जालें. कालच्या दिसाचो दाखलो दिवचो जाल्यार शिवण्णा मोयलीच्या 12 मुंडाचे बांयंत पडुल्ल्या माजराक वयर काडूंक 50 रुपये अडवान्स सवें 100रांच्या 2 नोटांक कंत्राट घेतलें. माजराची डेड बॉडी वयर काडिल्लीस नोट बोल्सान चेपून सवारी गेल्ली मात सीदा गडांगाक. पिरी काडच्या कमानात दवरिल्ले पयशे ते गांनी मेजार घाल्लेस चंद्रून तोट्टे सारायची तकली कचक कचक्कन कातरून सोरो ग्लासाक ओतलो. ग्लासाक बोट बुडोवन एक थंबो दळणीक पापुडलेंस ते गांयनी स्पिरीत ताळ्याक देवयलो. फुडल्या अर्द्या वरांच्या अवधींत कुडीसेनेन गडांगाक दाड घाल्ली. डोंबा, मुंजिला, कुचा, कुदका, बाडा, पेद्रू, लाद्रू, मायला तसल्या सकाळींच्या गिरायक सोवें किट्टा वडारी, कांतू मोयली, किस्ना नायका, गुरुवा मेस्त्री, रवी आचारी, सेसप्पा शेरिगारा, गोविंद पुजारी तसले सांजेची गिरायकी सकाळी फुडेंच स्पिरीट जाल्ले. गडांगांत बारीक गवजी गवजी. आईच्या गवजेक वासबी कारण आशिल्ली म्हणयत. सांजेर मारिकुडेच्या प्रारंगणांत गांवच्या नेमोत्सवाची सुरवात. कलकुडा, कर्लुर्टी, पंजुर्ली, जुमोदी, गुळिगा, चौडी जारंतया, खोरदब्बू, कोडमणित्ताय अशें 8-9 दैवांचो कोला. सांगातच सुब्राया भट्टाचो हरिकथा प्रसंग. ताच्या मदगात विशेष कार्यक्रम. मार्तप्पा शेट्टीचो चुनाव प्रचार. ह्या सर कार्यक्रमाची तयारी करच्याक हर एका घरच्यांनी कुमो करी जे म्हणून गुत्ताच्या चावडीचो आदेश आयिल्लो. आतां व्हडले गांवचे सांगता ह्या त्या गांयच्या मिनी रेजिमेंटान टायमपास करच्याक मारिगुडये कशीन मेटां काडलीं. मारिगुडीच्या वाठारांतल्या गडबडेंत हे बेस्टेन्स शिंतिशी नासा लागले. कुकुरा अँड कंपनीक वेळ पशार जाल्लो कळ्ळो ना. सूर्यो माथ्याच्या निटायेक सोडून बसतना खर्शेन धांवन आयिल्लो गुत्ताच्या कामाचो जुराज्जा कोणागी सोचार पडलो. थोड्याच मिनिटांनी ताचे सोदणेक जीक मेळ्ळी. कुकुरा दिश्टीक पडलेंच लागीं येवन लो ताच्या कानान फुसफुसलो.
धन्यान आतांच येवंक सांगलां. अर्जंट जंबर आसा खंय. येताना उरल्या दोगांयकी आपोवन हाडूंक सांगलां. कित्या खातीर धन्यान आपयलां म्हूण विचारिनासतनाच वेळ विबाडी नासतना जम्यातावन सुटून तिगी दंडपिंड गळू सारा रामेटां काडीत च्यावडी मुखार प्रत्यक्ष जाले. विशाल च्यावडीच्या मदगात दवरिल्ल्या इजी चेराचेर बसून मार्ताप्पा शेट्टी हांकां आंचराको नासलो. तनिकुले बुरोंडा म्हूण सश्टांग नमस्कार करन तिगी सुळे तेलके हासले. लक्कोनी उठा उठा, दे कुकरा, आमच्या तोटाच्या बांयत रांदूकर पडून मेला. वयर काडन तेंस माडा म्हळ्यार फोन सोडा. काम झटपट जायचे कळ्ळें मो. कांय गुटमोळ केल्यार देंकलो म्हूण हातान दीन. मुर्ताप्पा शेट्टीन देंकणो घालो बरमान. ते गांनी तकली हालयली शिवाय तीं तावन हल्ले नांत. आतां शेट्टी उबो जालो इजीचेर रातावन. आतां कितें आर मारलें रे तुमकां? काम कुडलें जायजें, चला चला. शेट्टीन दोळे वाटारल्या री हाला नासतना उबेच रावन तेगी ही ही करन हिजड्या बरी हांसू लागले. सुद्रनांत रे तुमी. शेट्टीन तकली हालयत कोनशाक आशिल्ली कळंब उक्ती करन दोन तोटे सोरो हांच्या तेशीन उडयले. सुण्यान मासा कुडके क्याच धरले परी काबाक्क करन धरन पाटींग ओवन हांकांच राखून आशिल्ल्या इराज्याक म्हणाले, रायट पो इरण्णा. ते गायनी इराज्य सोपाटलाव केलो तोटा तेवशीन. रांदूकर केदळा आनी कसो पडलो? कुकुरान विचारलें. भौशार फांतार जायजे. पेटे कंडावटे गोंकीत धांवून व्हरताले. 10 वरां म्हणसर जीव आसलो. आतां पर्चा जाला. इराज्यान विवर दिलो. धन्यान दुकराक पुरूंक सांगिल्लें. हेरा दिसांनी जाल्लें तर दुकराक वांटे घाली येते आशिल्ले. धनीनच व्हरूंक सांगतो. पूण आज उरान हेमोत्सवा. दुकरां मास मेळटा म्हूण खबर कानाक पडल्यार कोमटाची एकली मारये गुडी लागीं आसचें नांत. देखूनच धन्यान कठीण ताकीद दिल्ली. वयल्यान पंजुर्ली दैवाच्या कोला दीस रानदुकर खावचें वा व्हरूंक सांगचें गुत्ताच्या संप्रदायाक विरोध. हरामखोर स्वर्ग बच्चा. हांव पणी दुकराक आपडचो ना. आपडचें सोड, लागीं सुमेत येवचो ना. दोनी थोटे तोंडांत साबून चिवात उस्मानूस मोडलो. तुवें लागीं येवचें नाका, पूण माडा मुळांत फोण काणदी. इनास परबून समाधान केलें. उस्मान ओप्पालो. ओप्पाजीस, नाहीतर धन्यान दिवचे पयशे सूम बेजतीत. गुत्ताचे तोट म्हळ्यार कांय ल्हान न्ही, भारी व्हड तोट. बांय कांय ल्हान न्ही, तोळ्या परी अशी बांय 16 मुंड आशिल्ली. ह्या बांयक देवोंक 8 कोल हद्द्या जायचे. आतां ते गांनी बांय लागीं येवन सकला तिडलें. रानदुकराची न्ही जीव कूड पंपाक बांदिल्ल्या दोरयांक शिरकोन उपेताली. हांव खरें पिकास राजू हाडून येतां. बांय तावन तितके पयस आशिल्ल्या हळताच्या घरा बरी आसच्या तोटादा इल्ला कुशीन इराज्या गेलो. हाणें तोट्यांतलो स्पिरीट अनकेटेक सप्लाय केलो. फुडल्या अर्द्या वरांत दुकराक वयर काडलें. उस्मानान फोण काडून सुरू केल्लो. इनासा परबून सांगात दिल्लो. हेवशिल्ल्यान कुकरा भिजिल्लें आंग भायरासान पुसीत दश्टपुश्ट रानदुकराची निर्जीव कूड पळयत रावल्लो. पळयताना गुरवारले सुने सोडास आयलो. वय तुवाळे गुरवारल्याची आशा, रानदुकराचें मास, बिरकुचें गाळी, पेनी कोलगे, वंश, नातू. आतां कुकराचें हेड्ड मोत अप्रूप काम करूंक लागली. हाबलें. आयडिया फ्लॅश जालो. दुवाळ्यांक परिहार लाभलो. गुरवारल्याची आशा भक्तेली. सोनू नातल्या भुरग्यांक बाळान जातालें. आपणाचे वंश मुखार वेतले. बिरकुच्यो गाळी बंद पडटलो. खिणान कुकुरा पोंडा लागीं पावलो. तुर्तान हेर दोगांच्या कानांत कितेंगी पुसपुसलो. कुकुराच्या अनवार्यते विशीं हेर दोगी जाणात. आपल्या खास दोस्तींक कुमोग करूंक दोगांनी सय घालीस. ते गांयकी हाचे तावन लाभस तर हांचे पैकी एकलो तरी नेगर करीत कित्याक?
पुसपुसून प्लॅनान तीप केलें तें गायनी. त्या प्रमाणे रातीच्या 9 वरां उपरांत येवन फोंड उस्तून दुकराची दोनी फारी निसरावन कुकुरा आनी इनासा परबून वांटून घेवची. दोगांयकी सांगात दिवच्याक आनी धैर्याक तशेंच पारत करच्याक उस्मान बारी. बायलां कडेन 50 घेवन एक पिलित्ता मांडे 100 नोट उस्मान मारेक गिफ्ट. वय फकत सिंपल प्लॅन. फकत हळता असो फोंड काडून दुकराक वयल्या बार पूर्ण पाटी चावडीक येवन धनियाक रिपोर्ट दिवन त्रिमुर्ती आंगणान दुकाटें बसले. धनीन रुक्मिणी अम्मान पियोंक ताक दिवन शिरोत्यो घाल्यो. गड्द पेट्ट काम पत्तावन धनियान दिल्ल्या बक्षिसा सवें दिल्ले पयशे घेवन सवारी परते गडांगाते भशेन पॉयंट करी लागली. उत्तरार्ध. जुस्त संजेर 6 वरार कार्यक्रम सुरू जाल्ले. धार्मीक सभा म्हणून प्रचार दिल्लो तरी कार्यक्रम चुनाव प्रचाराची सभा जावन बदलाल्ली. शरातावन थोडे तोपी दवरून आयिल्ले आनी थोडे खादी आनी थोडे खावी न्हेसून आयिल्ले. भाशण नांवान वेदीर आशिल्ले बोबाटी लागले. हात बी जायत ताळो पिंदीत आयकतल्यांचे कान केप्पे जावचे बरी हावेशान नासा लागले. पुरा दैवा पुरा एकाच फरा हांच्याच सांगार आयला गाय म्हणून एका मुल्यार बसून वेदीर आशिल्ल्यांची आतारवणां देखून आशिल्ल्या कुकुराक बोगुल्यांत विशेष कांय ना. खावी नाशिल्ल्यांचे आशिर्वचन जातच चुनाव अभ्यर्थी मर्तप्पा शेट्टीन भाशण दितना कार्यकर्त्यांचो जय जयकार भोंवतणीच्या गांवांक आयकलो कोणा. तांच्या मदगात आपलो भिकनासी पुती जय जयकार घालनाशिल्लो कुकुराक दिसानासता गेले ना. हाडा बेपुणाकांचो म्हणून पुताक मनांतच कुकुरा येटी लागलो. मार्तप्पा शेट्टी रैलां सोडतालो. ताच्या आदीं एका अवधीक चुनावाक रावल्लो मार्तप्पा शेट्टी चुनावान सलवल्लो. केशवतंत्रीच्या ज्योतिशाक विशेष गौरव दिवन अखंड जावन पातयेवच्या शेट्टीन तंत्रीच्या सल्ला प्रमाणे पार्टी बदलिल्ली. न्ही तर ग्रहगती प्रमाणे ह्या फावटी सलवणी गॅरंटी जायत. राहू केतू शनी उच्चा शुक्र गुरू नीचा म्हणून तंत्रीन कवडे गुंडायल्ले. पयली बायल संतान दिनासता पिडेन पडून पडच्या जाल्ल्या उपरांत दुसऱ्यापणाक काजर जावंकी सल्ला दिल्ली ह्या तंत्रीनच. कमलम्मा मेल्ल्या उपरांत ह्या प्रायर कसलें काजर. पूण तंत्रीच्या कावड्याक पातयेवन जायतो फरक आसलेरी पयशिल्ले संबंदी रुक्मिणेन होकल जावन वर्सां 3 जाल्यारी बायल गुरवार जावन येतलें पळोवन शेट्टीक खंत सुरू जाली. आंगवण्यो केलो, वृत्ता धरले. कितलो लोन्स दिल्यारी समाधान जायनातल्या दैवानी जावं दी, मारी अम्मान जावं दी, रुक्मिणीच्या गर्भाचेर दया दाखयली ना. परत तंत्रीची ससाय मागोवंक धांवलो तो. ह्या वर्साच्या अखेरेक सर्व मंगळ जातलें म्हणून खंडीत भरवसो दिल्लो तंत्रीन. शेट्रे, चुनावांत जिखचेय गॅरंटी, रुक्मिणीन गुरवा जावचेय गॅरंटी. तंत्रीन गुणाकार भागाकार करून स्पश्ट केलें. शेट्टीन पार्टी फुडें पळयनासतना सई घाल्ली. शेट्टीन पार्टी बदलिली. मधुमांसा वर्जन केलें. आपल्या पार्टेक शेट्टीक वडच्याक विरोध पार्टी मुखंडांनी तंत्रीच्या मुखांतर केल्ली फितुरी ही म्हणून ताका कळचें तरी कशें. शेट्टी दैवांचेर कुणी दुबाव करीत तरी तंत्रीचेर न्ही. आसो ती पुरा देगेर आसो. लाईव्ह सांगते किया. सभा कार्यक्रम संपतस शहरांतावन आयिल्ले वेदितावन देवले. 50 सडीत वाहनां रोई रोई करून धूळ बैत्त मयाक जाली. आतां नेमोत्सवाच्या सुरवातेची घडी आयली. मार्तप्पा शेट्टीन दिवो पेटोवन नेमोत्सवाक चालन दितस भुतांच्या वेशधारींनी गुत्ताच्या धनियाक मान बागोवन गागरा दिलो. त्या सवें फटाफट पाद्य सवें पारदनां सुरू जाली. वरां जायत आयलीं. सर्वांच्या की पाटी बसून आशिल्लो कुकुरा सकाळ सुटलो. दैवांचें नृत्य पळोवच्या परिस्थितींत तो नातलो. फकत रान दुकराचें पारें दोळ्या मुखार नासतालें.
आतां उरल्या दोगां खातीर हाचे दोळे सुद्दी लागले. एका मुल्यार मेळ्ळेल्या कडेन बिंगिरी वाजयत इनासा परबू क्रिस्तांवांची डिंग बूद दाखोवन आसलो. तशेंच स्त्रियांच्या जाम्या भोंवती सुत्तूर काडीत दोळे गुंडावन आसलो उस्मान आपली ब्यारी बुद्धी प्रदर्शना करतलो. लागीं वचून कुकरान दुबावाक इडे दिनातल्या बरी जागृतक्यान इशारो दिलो. समजाल्यांच दोगी जाम्यातावन निसरून अदृश्य जाल्या. आतां मारी गुडयेच्या पाटल्या कुशीन एकठांय जाल्ल्या त्रिमुर्तींनी वेगळ्याच वाटेन गुत्ताच्या तोटाची वाट धरली. हळत मट्टाच्या सान्नाच्या उजवाडांत सलात तोटा बगलेच्या करमराच्या पाडींत येवन बसले. रिजव दवरल्ले थोटे भायर काडन चिवन्न पियेतच धैर्य परत भरलें त्या गांवांच्या अर्द्या गुड्यांनी. ऑपरेशन B&P तशें म्हळ्यार ऑपरेशन बयके पंजी म्हणून वाचक महाशयांनी समजून घेवचें. ह्या ऑपरेशनाक अंतीम क्षणगणान सुरू जाल्लें. कमांडिंग ऑफिसर कुकुरान अंतीम रूपरेखा दिवन विवर दिलो. त्या प्रमाणे आवाज करिनासतना जाता तितले सत्रायन त्या गांवांनी दुकोर पुरिल्ल्या फोंडासरशी वेचें. आपूण तोट आतां इल्ल्या भितर वचून खोरें पिकास हाडून येता. बागलां कांय बीग घालिनात. आपणान आनी इनासान माती उस्तून फोंडा भितरच दुकराची दोनी फारी निसरावन 2 गणयांनी भरचीं. उपरांत तशेंच माती धांपून गणये समेत परारी जावचें. कसली निशाणी उरोंक नजो. उस्मानान वॉचमॅन कम सिग्नल जावन काम करीचें. कोणी येवचें दिसल्यार पेट्यान भांग दिल्ले बरी भांग दी. इनासा परबून अमोलीक सलाह दिली उस्मानाक. कुत्ते जैसा भोंक तूं? कभी नहीं. गायरान आंबेल्या बरी आंबेतां. गायरांनी पाडो या रेडो आंबेल्या बरी आंबे. इनासा परबून तिदविलें. कुकुरान आतां दोनी गणयो इनासाच्या हातांत दिल्यो. कास्टे भितर दवरिल्ली सुरी भायर काडन उस्मानान कुकुराच्या हातांत घालन ती आयड्यान ती किस्क कन हांसलो. खऱ्या इश्टगतेची नियत पारखुसो वेळ उदेल्लो. वयल्यान गुरवारल्याची आशा बागोवन धादोस करचो भाग ह्या पून कोणाक मेळात. तशेंच फुक्कटाक मांस खावचो पयशे मेळचो अवकाश कोणाक लाभत. वय ह्या घडये इनास परबू आनी उस्मान ब्यारीक तो लाभलो. आतां घेरिल्ला कमांडो परी हब्बोन कारमार पाडींतले उठोन तोटा भितर रिगोवन दुकराक पुरिल्ल्या फोंडासरशीं तेगी पावून पयशिल्ल्या माडा मुळांत तेगी येवन बसले. हेर कसलोय आवाज त्या कळकोन आयकनातलो तरी वाड्या सवें देवांची बोबाट स्पश्ट जावन कानांत रिगताली. त्या सवें सुरू जाल्ले सुब्राया भटाचो हरिकथा प्रसंग. बल्ली रೇ ನಯ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ರೇ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ. ಈಗ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆಯ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ ಆರಂಭವಾಗುವುದಯ್ಯ. ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದಕುಮಾರ. उरल्या दोगांक थंयच बसूंक सांगून कुकुरा माजराची मेटां काडीत तोटा दायिल्ल्या भितर रिगलो. सस्पन बागला कुशीन पावलेंच कितेंगी आदलोन धाडाल्ल करून धांपल्या दारा वयर पडून भितर उसळ्ळो. कितें जालें म्हणून कळी जावचे पयलेंच धडंग जिवाची मनशा आकृती कुकुराची न्ही म्हणून खात्री जावच्याक इनासा आनी उस्मानाक वेळ लागलो ना. कोण गी आमकां धरूंक पाटलाव करून आयल्यात म्हणून शिंतीदाक सिग्नल गेल्लोच दोगांयचो सोरो सेकुंडा भितर न्हिदलालो. बलिपू आगा बलिपू म्हणत उडी मारीत दोगी धावा लागले. हे आशिल्ल्यान मायाक जाल्ल्या मनशा आकृतीच्या धक्क्याक नियंत्रण चुकून कुकुरा परत खंयच्या गी वचून आपटालो. कांकणा फुटुल्लो आवाज, गळ्या सुपरमळ, कितेंगी मोमो स्पर्श. मेल्ले मोहिनी मोहिनी भियान थरथरून थळो काडल्यारी आवाज भायर आयलो ना. तेन्ना काडी पेटयल्लो आवाज आनी त्या क्षीण उजवाडांत रुक्मिणी शेट्टीचें रागान भियान विवर्ण जाल्लें मुखामळ दिसलें. कुकुराची वळख मेळिल्लीच रुक्मिणीन बाजवेचे बुतांव घालन कापाड समा करीत नीळ श्वास सेवलो.
सर्वांत गडागडा कांपत आता शेट्टीच्या पांयांक पडलो कुकुरा. अम्मा, म्हजी सूक जाली. आतां तोंड दमफाट बशा. तूं हांगा कितें आयलाय तें हांव जाणा. सुनेक दुवाळें मू. आतां हांवें सांगलें चिद्दीवन आयक. रुक्मिणी शेट्टीन गंभीर ताळ्यान सांगत सल्लो केलो आनी कुकुरान आयकात तकली हालयली. दुसऱ्या दिसा सर्व दैवांचो नेमोत्सव अखेर जाताना वरां 9 जाल्लीं. आस्तीक परजा तीर्थप्रसाद सेवन कथार्थ जाल्ली. स्वयंसेवकांचे गरजेचे इशारे दिवन मर्तप्पा शेट्टीन घरा येवन पावतना वरां 10. शीदा नणयेक वसून सकाळींची नित्य कामां तिरसून न्हावन नितळ जावन नितळ पडवें गंजी बुराक न्हेसून चावडी च्या इजी चॅराचेर माथ्याची शेळ काडीत बसलो. फकत एका सवालान ताच्या मतींत वेडो घाल्लो. वय, परत परत 8 दैवांनी सांगलें कस. 1-2 दिसांनी बरी खबर आयकूंक मेळटली. बरी खबर? कसली जावन आसी येता ती बरी खबर? चुनावाक आनीक 3 हप्ते आसात. तर 1-2 दिसांनी आयकूंक मेळची खबर कसली गाय? ह्या दैवांची बासस विशेष. सांगूंक आसचें सीदा जावन सांगिनात. हुमिण्यानी गादी रुपांनी सांगचें. रांदपाक उडतावन गुत्ताची साकर नमी चक्कान कॉफी फळार हाडून शेट्टीच्या मुखार दवरतना हो योजना लहरीत हांव भायर आयलो. रुक्मिणी खंय सरी दिसना. शेट्टीन विचारलें. भितरल्या कुडांत आराम करता. वोंक आनी तकली फडाफड खी. मेचक्कान तिळसिलें. कितें? वोंक? कसलें केल्लें गाय? कांय गावंक ना तरी वोंक. हेब्बे, ती वोंक न्ही, दुवाळें. मुसू मुसू हसत मेचक्का भितर गेली. कितें? वोंक आनी दुवाळें? शेट्टीच्या मुखामळार परजळ आयलो. तिटक करून उठून एकाच बक्कारान भितरल्या कुडाक पावलो. खाटयेर न्हिदून आराम करनासलेल्या बायलेक पळोवन शेट्टी उद्गारलो. रुकू, दैवाचें उतर सत जालें. पूण इतले वग्गी जायत म्हूण चिंतूंक नातलें. रुक्मिणीन सवकास दोळे उक्ते केले. शेट्टीन खाटयेर बसून बायलेचो हात धरलो. पूण रुक्मिणीच्या वदनार संतोष नातलो. तें पळोवन शेट्टीचे दोळे संकुचीत जाले. रुक्मिणी कशे लागीं व्यक्त खंती नाशिल्ले परी ताका भास जाल्लें. मिस्तेर समजानासता शेट्टीन विचारलें. रुकू, तुज्या तोंडार खंत? कितें जालें? देवाचें उतर सत जालें. पूण तंत्रीचें उतर सत जावचें बरें दिसना. देखून खंत म्हाका. शेट्तीन खंतीश्ट ताळ्यान सांगलें. तूं कितें उलयताय म्हूण म्हाका समजना मू. समजोवचें तरी कशें? तुमी ह्या फावटी चुनावांत जिखचे पर्यंत दिसना म्हाका. तें सादीच ना. जिखचें गॅरंटी. आसूं, राजकीय सगळें तुका खंय समजता. मर्तप्पा शेट्टी अमरूक हांसलो. हांव थोडें राजकीय उलोवं? रुक्मिणी गंभीर जालें. हां उलय. मर्तप्पा शेट्टी परत हांसलो. त्या शहराच्या ताच्या नांवाच्या पार्टेच्यांनी तुजी तकली भाड केल्या. पार्टी ध्येय प्रमाणे सामाजीक जावन कोणाकच मधुमांसा वांटूंक नजो म्हणून तांची ताकीद. वयल्यान तंत्रीन फुडल्या एका वर्सा खातीर मधुमांस सेवचें वा सार्वजनीक जावन वांटचें तुमच्या राजकीय भविश्याक बरें न्ही म्हणा. हें पुरा तुमकां सोलवोंक कोणेंगी तंत्री मुखांत्र केल्ली फितुरी. देखून रुक्मिणी, तुवें सांगचें समा म्हूण चिंतया. आतां हांवें कितें करी जाय म्हणून तुवें सांगचें? तंत्रीक आनी ताच्या कावाडेक कोलो व्हरून दी. तुमी चुनाव जिखाचे जाल्यार तुर्तान गरजे जाल्लें काम म्हळ्यार शेट्तीन घोवाक आतां सलाह सुचना दी लागल्या. जायत समा. शेट्टी तकली हालयत गेलो. आखरेक मात्र एक सवाल विंचूंक विचारलो ना. रुकू, तें वय सांग म्हाका, ही चिंताप समजोणी तुका आयली तरी कशी आनी केन्ना? धुवाळ्या वरवीं. आतां 1 न्ही 2 तकल्यो म्हजे तें काम करतात. रुक्मिणी हांसलें. उपसंहार.
इरज्जाच्या मुखांतर संजेच्या 7:30 कोणाकी सांगनासतना तशेंच कळेनासतना चावडीक येजे म्हणून मर्तापा शेट्टीनं सांगून धाडलें. त्या प्रमाणे हुसेन बॅरी, हरिजन मुख्यस्थ मैला, गडांग आनी मूर्तेदारांचो गुरकार मोबला पुजारी, क्रिस्तांवांचो गुरकार पावल परबूल अशे 5 जण गुत्ताक येवन पावले. मर्तापा शेट्टीन खुद्द मुखार येवन तांचो स्वागत केलो. हुसेन बॅरीक शरबत तशेंच कापुरा मैलाक 2 थोटे तर महाबला आनी पावल परबूक 90 असच्या तांबड्या सोऱ्याची सरबराय जाली. फुडल्या अवधेन सभा सरली. सभेंत गुप्त सोल्लोय जालो. सभा संपवण्याच्या अकरेक परत एक पावटी मर्तापा शेट्टीन 5 जणांक बोट जोखून स्पश्ट केलें. दुकोर खातल्यांक दुकोरू, कुंकाड बोकरे खातल्यांक बोकरो, सूर पियेतल्यांक सूर, सोरो पियेतल्यांक सोरो सप्लाय करा. पयशांची बंदोबस्त हांव करतां, पूण घूट भायर पडोंक नजो. पूण उडास आसूं, एकच एक वोट हेशीन त्योशीन जायनातले बरी पळोवची जबाबदारी तुमची. 5 जणांनी एकाच ताळ्यार म्हळें, धनिकुले तुमी टेन्शन करचें नाका, पूर आमचेर सोडा. सभा फासाडली. वयलें विद्यमान सांजेचें तर सकाळींचें आनी एक विद्यमान वेगळेंच जावन आसा. त्रिमुर्ती पैकी 2 जावन आसचे उस्मान आनी इनासा परबू कांटे कुंटे फोंडू तोड बुणे नासतना त्या काळोखांत धांवल्ल्या रभसाक आंग पांग मुस्कोर घरपून घेवन अजून हाय हुई करीत मांद्र रोळतले. पूण कुकुरा मात्र चिंचे रुखा मळा बसून आरामार बिडी पुंगतालो. बिडयेंत दुमटी आशिल्ली, दुवोरी बरो येतालो. गेल्या त्या दिसांनी आशिल्ली खंत आज नातली. हो रुखा मळा बसलो तरी दिश्ट मात्र गुडसुला तेवशीन. पळयता तरी कितें? येदोळूस जयकार घालच्याक आपल्या चट्टावरी जे आसुल्लो हाडबे पूत चिंकरा चट्टार बसून च्या गुंटून आसा धारवेसी कनसो. अरे भायलेची गाळी कितें आयकना? कोलगें खंयच्या बेर्मा राक्कोसान बिरकुच्या जिबेर पेट घाल्या गाय. अरे मला माती चंडी कंबोळी जाल्लें सुनू सुटसूट हीच जावन आंगण जण आसा. ही कोणाची महिमा? दैवाची? मर्तापा शेट्टीची? रुक्मिणी शेट्टीची? दुवाळ्यांची? या गुरवारल्याची? कुकुरा आपल्यातल्या कस जाप सुधी लागलो. तेन्नाच उकडलेल्या मासा सोपोन मळवाळच्या वाऱ्यार मिसलोन कुकुराच्या नाका फुडां भितर गेलो. ही महिमा खंयच्याची न्ही, सरबेन भरिल्ल्या सामड्याच्या मासाची. कुकुराक हांसव देतना पांया मळा बशिल्ले फेणी कुलगें कुई कुई करी लागलें. तुका आसा मासा जेवण गोरांडे? सत्त सांग, कितल्या पेटा सांगात आमी रावन गाब जालाय गो? दुरुपदी फेणी कोलग्याचे माते मायपासान पुसता पुसतना बिरकू गोबळांत च्या कण घेवन हाचे सरशी येवचें कुकुराक दिसलें. मोकेद बंगारी उंतुदे सिंगारी मनात पोद गुणगुणी लागले कुकुरा. ಅಂತೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯನೇ, ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಈ ಕಥಾನಕವು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುವುದಯ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.